नमस्कार. देवाचें मंदीर आसा न्हय अमक्याक. देवाचें मंदीर आसा न्हय अमक्याक, गरज ना वेगळे धर्माचे आजच्याक. बरें जिवितान करशी बरें भोगशी, कारण देवाचें बेसांव आसा पातक्याक पूण न्हय घातक्याक. तर आतां आयकात हांवें रचलेली कविता निड्डूकाय. गेलो हांव सिंगापूर भोंवडेक. गेलोलो हांव सिंगापूर भोंवडेक. तुवें हांवें पळयले पोरदेशी लोक वेते वेतेक. ते आपल्या गांवच्या लोकांक आडी नोकरेक. ते आपल्या गांवच्या लोकांक आडी नोकरेक हातूंत दाखयता तांचो मोग एकामेकाच्या सेवेक. पूण गोंयकार आमचे थोडे सुसेगाद. एक जीव सदाशीव. आपणाचो तांबडो म्हूण थोडे कोत्ता रेव्यू. दुसऱ्यांक हात दिवन वयर काडपी मेवतले फीव. कुल्ले भाशेन सोकला उडोवंक तोयार काडूंक जीव. व्हडपणां घेवन बसले आमी आमच्या आंगार. एकल्याक नामणां मेवल्यार दुसरो सोदता भांगार. हुंदराच्या रागान घराक लायता उजो करून मांगार. गैरसमज जावन इश्टाचेर जाता रागार. गैरसमज आनी आपलेपण जावन आसा आमचें व्हडपण. एकामेकाक केन्नाच वयर काडचें ना, फकत नाडपण. पळयात भायले लोक कसो आपलो धंदो चलयता दाखोवंक विस्वासपण. आमी दुसऱ्याचें पाडूच घालूंक उरले, कित्याक वायट आमचें अंतस्कोण. खंय घेवन वयतले ही कुर्नाटकायेची पाटी. थोडेच दीस उरल्यात ते सारात फुलोवन शाती. इतल्या वर्सांची इश्टागोट काबार कोत्ता एकेच राती. दुसऱ्याचें आयकोन पेटोय नाका निड्डूकायेची वाटी. व्हडपणां भोंव नाका इश्टा, जाणा जा मत्तूकूच एकूच माती.